कळंगुटे आणि लागसारच्या कोस्टल बेल्टार पयलीं सावन कितलींशींच घरां आसात। आपल्या पोन्न्या घरा लागींच कांय जाणांनी नवीं घरां बांदल्यात, पूण ती कायदेशीर नात। ती घरां कायदेशीर करून थंयच्या लोकांक थाकाय दिवपाचो यत्न खंय सरकार पिडये वरवीं करता। प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमी कालांगूट कांदोली बागाचे एरियेक हाडलेले आहा आनी ही हाडल्या लोकांक हेल्प करपाक, स्पेशली फिशरमॅन कम्युनिटी जो धुळेर रावता आनी बाकीचे लोक जे विदीन 500 मिटर्सान रावतात ते आमी मॅपिंग केल्ली आहा तेंची घरां। आयज एज ऑन डेट कितलीं घरां लोकांची आहा आनी ती तेणी एक्सपांड केल्ली आहा। आदले घर आहा तेजे सायडीक तेणी नई नई बांदल्या। आमचे लोकल लोक ते अंडर द CRZ नोटिफिकेशन एमेंडेड नोटिफिकेशन ऑफ 2011 दीस एक्टिविटी इज परमिसेबल, पूण तेणी लिगलायज करूंक नासली घरां। तेंची सगळीं घरां 100% लिगल करपाक आमी घेतलेली आहा आनी प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमी थिंगासोर लँड यूज मॅप एंड रेजिस्टर केलो। तेजे उपरांत आमी ड्राफ्ट ODP केली आनी ड्राफ्ट ODP आमी वी टूक इट इनटू कन्सिडरेशन, म्हणजे वी हॅव गिवन परमिशन्स ऑन द ड्राफ्ट ODP। गव्हर्मेंट हॅज एडॉप्ट केली ती। We have taken special permission from the government to adopt, and the authority, North Goa Planning and Development Authority, decided to adopt. So before the election, that is last election, we have adopted and given permissions for everyone. मात कळंगूट पंचायतीक खंय लोकांची घरां कायदेशीर जाल्लीं नाकात। जे कोण हायकोर्टान वचून स्टे हाडूंक सोदता, कालांगूट पंचायत जी आतां आहा पळय ती, दे आर ओनली ट्रायंग टू कीप द होल्ड ऑन द पीपल। म्हणजे तुमची घरां इलिगल आहात, आमी तुमकां साल्वार करता, म्हणजे ते लिगलायज करूंक दिना। म्हणजे तुमी सदांच आमच्या अंडर रावा। वी वॉन्ट टू गिव फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द कोस्टल बेल्ट एंड एंटायर पीपल ऑफ कालांगूट। हें इतलेंच हांव सांगूंक सोदता लोकांक। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते।